पवित्र उंड्या रूपार कोरोसो हजाराच्या सोम्या मुखार आमी आसा एक घडी भर ताका आमी नमस्कार करया। सगळ्यो आमच्यो राटवळी
देगेक दवरनो ताचेर आमची मोत कसोवया कित्याक तो जावन आसा आमचो रचणार तो जावन आसा आमचो पोसणार आनी तो जावन आसा आमचो सांबाळणार देखून हर एक दिंबी ताचे मुखार पडोवंक जाय आनी ह्याच प्रमाणे हांगासर आमी दिंबयेर पडोवन आसा तर ह्याच सोम्याक आराधन करन म्हणया अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू होगळाव तुका सोम्या जेजू होगळाव तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू जय जय तुका सोम्या जेजू वखणटा तुका सोम्या जेजू वखणटा तुका सोम्या जेजू नावाडटा तुका सोम्या जेजू नावाडटा तुका सोम्या जेजू हर्षिता तुका सोम्या जेजू हर्षिता तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 आता सर आमी बसया आनी हे मागणे तुमच्याच काळजांत न्हू देवाक तुमी भेटवया मौनपणी हांव कितें मागणें करता तें तुमच्या मोतीचें म्हणा आनी त्याच सोम्याक समर्पण दिया देवा बापा देवा पुता आनी देवा पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा तूं एक जण पूण एक देव तुमचो मदलो मोग एकवटू आनी बांद आमच्या कुटुंबाची न्ही एक भोव वर्तें प्रेरण आमच्या कुटुंबाची नियेंत दादल्यान स्त्रियेन आनी भुरग्यांनी आपली कुटुंबाची न्ही बागेवन करूंक एका काळजाची जावंक जियोंक तूं तांकां आदार दी ह्या येवकारिस्तांत हाजर आसच्या सोम्या जेजू कुटुंबांत तूं जल्मोवन आमचे बरीच तूं ल्हान व्हड जावन कुटुंबाची न्ही तुवें बागेवन केली तेच बरी आमकांय करूंक तूं आदार दी तुजे सांगाता हो थोडो वेळ करसितना आमकांय बागी कुटुंबाची न्ही जियोंक प्रेरण लाभय हे मागणे आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी तर मोगाळ भावान आनी भयणीनो पडूल तूं सांगल्या बरी आमकां रचलेल्या आमकां पोसलेल्या त्याच देवाक आमची सोडवण केल्ल्या त्याच पुताक आनी आमकां पवित्र केल्ल्या त्याच पवित्र आत्म्याक आराधन करून एक गीत आमी गावया
तुका सस्ना सस्ना आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका मोजा जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू आराधन तुका मोजा जेजू महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पराक्लिता आराधन तुका पवित्रत्म्या आराधन तुका पराक्लिता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता महिमा तुका सस्ता सस्ता हालेलुया 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 मोगाचेनो तर आता थोडो वेळ देवान आमच्या कुटुंबांत केल्ल्या सर उपकारांक आमी अर्गां दिवया. तुमची सर्वांची जबाब अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू आमकां बरें कुटाम फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू कुटुंबाक एक बरो बिडार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू कुटुंबांत बरी आवय बापय दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू कुटुंबांत मालगड्याचे देणे फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमची आवय बापय आमकां बरी देख जाल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू दिसपडतो ग्रास सोडूंक आदार दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू मागणें जिवीत आमच्या कुटुंबांनी तुवें फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू कुटुंबांत भुरग्यांचे देणे आमकां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू भुरग्यांक बरें शिकप फावो केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू बरो फुडार भुरग्यांक तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू भुरग्यांक इस्कॉलाक वेताना पाटी वेताना सदांच तुवें राखल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाक सर अवघड्यांतलें तुवें राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमचो दिसपडतो ग्रास तुवें दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू बऱ्या भलायकेन आमा सर्वांक राखून व्हेल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू कुटुंबांतलो वावर तुवें सुफळ केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू कुटुंबांतले कृशी बेळें सुफळ केल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आमच्या कुटुंबाक बेसांवां दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू म्हाका तुवें क्रिस्तांव कुटुंबांत जल्म दिल्ल्या खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू निस्वार्थी सेवा दिवच्या राजकीय फुडाऱ्यां खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू सर फिरगजींत आसच्या धार्मीक भाव भयणी खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू फिरगजींत सेवा दिवच्या याजकां खातीर अर्गां तुका सोम्या जेजू आतां तुमचे उलय कुडसूं येत.
अर्गां तुका सुम्या जेजू. 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 आता सर आमचे उपकार त्याच सोम्याक समर्पण दिवन एक गीत आमी गावया. देवा बापा तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. येशू ख्रिस्ता तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. पवित्रत्या तू सर्गीच्या सर पडून तुका नमन करता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. उबी रावया. देवाचें उतार आमी आयकुया. सांव पावलान कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचाप. मोग सोंसणीक मोग दयाळ मोग मोसोर करिना आपलीच बडाय उलयना. हंकारान बराना मोग मोर्या दिविणें चलना. स्वंत आदाय सोदिना रागार जायना. अपकार मनांत दवरिना अन्याय पळयोवन संतोष पावना. बगार सत जिखलेलें पळयोवन तो संतोष पावता. मोग सगळें सोंसून व्हरता सगळें सतमानता सगळें बरवसता आनी सगळें सांबाळून व्हरता. देवाचें उतार हें बसया. जंय मोग आसा कुटाम जाता भुमी वैकुटू. जंय मोग ना कुटाम जाता यमकोंड. जंय मोग आसा कुटाम जाता भुमी वैकुटू. जंय मोग ना कुटाम जाता यमकोंड. क्रिस्त ती म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी थोडो वेळ कुटुंबा विशीं नियाळ करया. मोगाचे न्हू एक घर बांदीचें तर ताका कितें जाय? रुकाड जाय, सिमेंट जाय, लोंकाट जाय आनी हेर साहित्याची गरज आसा वयगिनी. सांगातच एक कुटाम बांदीचें तर थंयसर मोगाचो बुन्यादी फातोर जाय, सेवेचो फातोर जाय, सोंसणीकायेची सिमेंट आमकां गरज आसा. एक मोगाच्या बुन्यादीची, सेवेच्या फातराची
आनी सोसणीकायच्या सिमेंटाची मस्त गरज आसा. ह्यो 3 संगती आमचे कुटुंबांत आसल्यार आमचें कुटुंब कितें जावं पावता, भुमी वांयकूट ना जाल्यार आमचें कुटुंब येमकोण जाता मोगाचें न्हू. देखून मोगा विणें कुटुंबा जिणी जियोंक असाध्य. कित्याक मोग कितें करूंक शकता हेंच आत्तां आयकल्ल्या ह्या वचपांत आमी पळयलें. मोग आसल्यार कितलीं फळां आमकां मेळटात मोगाचें न्हू. जर तें एक ल्हानशें जड मोगाचें जड तुमी तुमच्या कुटुंबांत लावन पोस केलो तर कितलीं फळां तुमकां मेळटलीं. तर मोग आमच्या कुटुंबांत आसा करूंक आमी पयलें प्रयत्न करया. कुटुंब 3 पांयाच्या कदेलाक लागू करयेत. तांतलो एक पांय काडलो तर कदेलाचें रूप बदलता आनी सांगतस आनी तसो आमी वापर करूंक जायना. त्याच प्रमाणे आवय बापय आनी भुरगीं कुटुंबाक सोबाय. जर आंतलो एक सांदो सुकलो तर कितें जाता, कुटुंबाची सोबायीस नापायस जाता. देखून सदांच आमचें कुटुंब भुमी वांयकूट जावंक आमी प्रयत्न करया. कितें करया? ह्या कुटुंब म्हणल्यार शब्दांत आमकां 3 संगत्यो मेळटात. कू म्हळ्यार सांगाता आमी मागणें वा कुमोग करचें, मा म्हळ्यार मागचें आनी एक टा म्हळ्यार वेळ दिवचो. ह्यो 3 संगती सेरवून कुटुंब म्हणलो शब्द जाता. देखून आमी कितें करया? सांगाता कुमोग करया, सांगाता मागया आनी सांगाता वेळ करचया. ह्यो 3 संगती आमच्या कुटुंबांत आसल्यार आमचें कुटुंब भाग्यवंत कुटुंब जाता वा तें भुमी वांयकूट जाता. न्हय आमचें कुटुंब येमकोण जावंक शकचें ना. हेंच करूंक ह्या आराधना वेळार जाय अशी कृपा आमी मागून घेवया. आतां आमची मागणी सोम्याच्या पांयतळा दवरया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणी आयक. आमी सर्व तिंबी घालया. आमच्या सर्व कुटुंबांनी शांती आनी माया मोग रास करून दी म्हूण मागया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमाल पिवणें आनी हेर वायट सवयाच्या सांद्यांनी जिणी बरी वर्तन करूंक साध्य जावचें ताका कृपा दी म्हणून मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. दादलो स्त्री एकामेकाचो खऱ्या काळजान मोग करून दी म्हणून आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. वेगळ्या साराक मुखार सरलेली दादलो स्त्री परत एक जावच्याक आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांतल्या युवा जाणांक बरी बूद आनी शेगुणी बरी जिणी फावो जावच्याक आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. कुटुंबांतल्या उतार प्रायेच्यांक कुटुंबांत जतन आनी सेवा लाभच्याक आमी मागया. बापा आमचे मागणे आयक. शेजारी कुटुंबां मदें माया मोग रास करून दी म्हणून मागया. बापा आमचे मागणे आयक. माय आनी सुन्या मदें आवय दुये बरी जियोवच्याक साध्य जावं दी म्हणून आमी मागया. बापा आमचे क्रिस्तांव कुटुंबांनी देव आपोवणी फुलोवन दी म्हणून आमी मागया. क्रिस्तांव कुटुंब मागण्याचे बिडार जावं दी म्हणून मागया. क्रिस्तांव कुटुंबांतल्या चल्या चलयांनी आपल्या बेसाक क्रिस्तांव घराण्यांतल्या सांगातकच विंचूंक आमी मागया. आतां मौनपणी आमच्या खासगी गरजां पासोती ह्या वेळार आमी मागया. सर आमची मागणी सोम्याच्या पांयतळा दोन ताणें शिकयले मागणे सांगाता आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यां बक्षितांव. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आतां आमी सोम्याचो आशिर्वाद घेवंक आयती जाता आसतना उडास काडया आमच्या कुटुंबाचो
कुटुंबांतल्या सांद्यांचो आमच्या फिरगजितांतल्या सर्व युवा जाणांचो भुरग्यांचो आनी पिडेस्त भावा भयणीचो सर्वांचेर देवाचे आशिर्वाद मागून गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. प्रार्थुया. येसुमिया जेजू क्रिस्ता ह्या विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कश्टाचो उगडास तुवें आमकां सोडला. तुझ्या सोडूनेचो फळ सदांच आमचें तें आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्राक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. आमेन. Spiritan buron ayau bedung sumya iberidan Bandau ponacha swadikit muda Sembiau sunduka imperana Jesu tuje jewa Sergice povita David tuje pusha Dados करता जीवन Jesu tuje wara जीविताचे कारण अमर पुनर्जीवन परवशाचे ये मीस अर्गां जावन दिता क्लिंटन डिसोजा ताचे सांगता आमी देवाक अर्गां दिवन हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवया. आयच्या दिसा आमचे संगत आसा मोनादीक बाब प्रदीप रॉड्रिगस वालेन्सिया पिरगजीचे सहायक विगार
तांकां तुमचे नांवी हांव मोगाचो येवकार मागतां. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, आयच्या शुभ वार्तेंत आम्हा सर्वांक ल्हान जावंक कालती जावंक आपोवणें दिता. जर आमी ल्हान आनी कालती जाल्याव आमी सर्गा राजाक लागीं जाल्याव. आनी हेंच करूंक जाय अशी कृपाय ह्या मिसा वेळार आमी मागून घेवया. सबार फावटी आमी आमच्या पोविस्ताना वेळार मेळ्ळेली कृपा होगडायल्या आनी तीच कृपा परस जोडूंक आमी हांगासर आमी जमल्या. तर ह्या वेळार आमची पातकांची आमी दूख धरया, देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें मागून सांगाता आमी म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुणी हांव उसारून सांगता. मनांत चिंतून तोंडां उसारून वायट हातून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पसोत बगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करूं आनी आमची पातकां बगसूं आमकां ससनाच्या जिविता पावो. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा, वाट चुकलेल्यांक तुज्या सताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडताय. आमच्या जिणयेच्या सालीन क्रिस्ती बावार्थाचेर आड वेता तें पयस करूंक आनी हो बावार्थ तीर करता तें दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. इसाइया प्रवादेच्या पुस्तकांतले वाचप. असिरियाचें म्हज्या क्रोधाच्या दांड्याचें कटा, ताच्या हातांत आसा ती बेतकाटी म्हजो राग. एका अधर्मी राष्ट्रा विरोध हांवें ताका धाडलो. म्हजो क्रोध खुबळ्ळा त्या लोकां विरोध हांवें ताका पाटयला. आनी तांची संपत्ती लुटूंक आनी सोरूंक रस्त्यांची माती मस्तितात ते भाशेन तांकां मस्तूंक हांवें ताका आज्ञा दिल्या. पूण ताणें अशें करूंक चिंतूंक ना. हें ताच्या मनांत नातलें, कित्याक तांचो सत्यनाश करूंक आनी अगणीत राष्ट्रां नपैत करूंक ताणें आपल्या काळजांत येवजिलें. कित्याक तो म्हणटा, म्हज्याच बावळ्याच्या बळान हांवें हें केलां आनी म्हजेच जाणवायेन, कित्याक म्हाका समजणी आसा. राष्ट्रांच्यो मेरो हांवें काडून उडयल्यात, तांची ग्रेस्तकाय हांवें लुटून व्हेल्या. एका विरा भाशेन हांवें सिंहासनार बसलेल्यांक सकलां आपटिल्यात. राष्ट्रांची संपत्ती सुकण्यांच्या घोंटेरा भाशेन म्हज्या हाताक मेळ्ळी. जशें एक मनीस सांडलेलीं तांतयां एकठांय करता, तशें हांवें सगळो संवसार एकठांय केलो. पूण कोणेंच पाकाटो हालोवंक ना, वा कोणेंच आपलें तोंड उक्तें करूंक ना, वा कोणूच चिंवोंक ना.
कुराड घेवन कातरता त्या मनशा मुखार कुराड बडाय करता. खरवंत घेवन चिरता त्या मनशा मुखार खरवंत आपली वडवीक दाखयता. अशें जाल्यार दांडो धरतल्याक दांडो दमयता आनी रुकाडाचो न्हय ताका बेतकाटी उखलता म्हूण सांगचें पडलें. देखून दळबारांचो सर्वेस्पर आसिरियाच्या मोठ्या झुजाऱ्यां मदें क्षय रोग धडतलो आनी ताच्या वैभवा पोंदा जळत्या उज्या सारको हुलप पेटतलो. देवाचें उतर हें. श्लोक. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. तुजे परजेक ते चेंचतात सर्वेस्परा. तुवें विंचून काडलेल्यांक कश्ट इजा दितात. विधवींचो आनी परकी मनशांचो ते जीव काडतात. अनाथ भुरग्यांक जिवेशी मारतात. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. त्या वयल्यान म्हणटात सर्वेस्पर पळयना. जाकोबाचो देव गुमान सैत करिना. कांयच बूद नातलेल्या लोकांनो समजणेक येया. पिशानो केदाळा तुमकां समजणी येत. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. कान रचलेल्याक आयकना गाय. दोळे रचलेल्याक दिसना गाय. राष्ट्रांक तरबेती दितेल्याक शिक्षा दिवंक कळनावे. मनशांक जाणवाय दितेल्याक बुदवंतकाय नावे. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. सर्वेस्पर आपले परजेक नाका म्हूण सोडचो ना. आपणे विंचून काडलेल्यांक तो सांडचो ना. जडती निती प्रमाणे जातली आनी सर्व यथार्थ मनाची समेस्त ती मानून घेतली. सर्वेस्पर आपले परजेक केदींच सांडचो ना. तूं बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या. कित्याक सर्गींच्या राजाचे गुटलांक तुवें उगडल्या. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. त्यावेळी जेजू म्हणालो, बापा सर्गा संवसाराच्या धन्या. जाणट्या आनी बुदवंतां हांव लिपोवन दवरलेल्यो ह्यो संगती ल्हानांक तुवें उगडापो केल्ल्या खातीर हांव तुका अर्गां दितां. वय बापा, तशें करूंक तुका बरें दिसलें. म्हज्या बापान सर्व वस्तू म्हज्या हातीन दिल्यात. पूण बापा शिवाय पुताक कोणूच वळखना आनी पुता शिवाय आनी जाका पुतान उगडापें करूंक खुशी वेल्याय ताचे शिवाय बापाकी कोणूच वळखना. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. ल्हान जाया, कालती जाया आनी सर्गा राजाक लागीं जाया. ल्हान जाया, कालती जाया आनी सर्गा राजाक लागीं जाया. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो. चार्ल्स नांवाचो 8 वर्सांचो भुरगो ब्रेन कॅन्सर पिडेक वळख जालो. आनी अशें ताच्या पिडे वरवीं ताका सर्जरी करची पडली आनी हाचो परिणाम जावन सांगातच किमोथेरापी करूंक पडली. आनी हाचो परिणाम जावन ताचे माथ्याचे केस जोडूंक सुरू जाले. देखून ताणें कितें केलें, ताणें ताच्या तकलेचे केस सगळेच केस ताणें तासले. आनी अशें इस्कॉलाचे दीस लागीं पावले आनी तो इस्कॉला वयता आसतना ताची तकली पळोवन भुरगे हांसूंक लागले.
आनी तो वळू ताच्या टिचेरीन त्या भुरग्यांक चार्ल्साचे कश्ट कितें म्हणून तांकां समजयलें आनी तो वळ त्या सर भुरगीं सांगाता मेळोन एक निचेव करूंक भायर सरलीं. कसलो तो निचेव? तांणी तांच्या माथ्याचे केस तासले आनी उपरांत परतून क्लासीक वता आसतना टिचेरी ह्या सर भुरग्यांची तकली पळयत आसतना तिकाय भोव असर्य जालें. कितें भुरग्यांनी अशें करूंक लागलें? देखून तो वळू एका भुरग्याक विचारतना त्या भुरग्याची जवाब, जर आमी आमच्या माथ्यार केस दवरता तर चार्ल्साक कितें जातें? तो एक सुरो म्हूण बगतें. देखून आमी कितें केलें? ताका सांगात दिवच्या खातीर आमी सर्वांनी ताच्या बरीच तकली आमची तासली आनी तो वळू टिचेरीच्या दोळ्यांत दुकां देंवलीं आनी तिणें बोर्डार अशें बरयलें, बाल्ड हेड्स अँड बोल्ड हार्ट्स, बाल्ड हेड्स अँड बोल्ड हार्ट्स. तकली तांणी तासली तरी धैर्याचें तांचें काळीज. तकली तांणी तासली तरी भुरग्यांचें काळीज कसलें? धैर्याचें काळीज. एक घडी भर भुरग्यांचेर आमी दिश्ट घाली तर तांचे तावन आमकां संभार संगती शिकोवंक मेळटात. कसले गूण मोगाचे? पयल्यान हेरांतय ती दयाळाय दाखयतात. दुसऱ्यान हेरांतय ती वांटून घेतात. हेरांतय ती मोगान उलयतात. हेरांक ती स्विकार करतात. हेरांक बक्षितात आनी ती बक्षणे मागतात. आनी ती सडी जावन तांचे एक गूण भोव बरो आसो ती पाती येतात. असले गूण आमच्या जिणेंत केल्यार आमी कितें जाता? खालती जाता, ल्हान जाता आनी सर्गाराजाक लागीं जाता. आनी असलें चिंतना आयच्या सुवातेन ती आमकां पळोवंक मेळटात. थंयसर जेजू आपल्या बापा सर्गा संवसाराच्या दनयाक अर्गां दिता. कित्याक? जाणट्या आनी बुद्धवतांतावन लिपोवन दवरलेल्यो संगती ल्हानाक ताणें उगडापो केल्ल्या खातीर. धाकल्याक सांगचें तर मोगाचें न्हू, व्हड व्हड इनोवेशन करचे मनीस जावन आसात तांकांच ताणें ल्हान करचे मनीस. तुमी पळया, अब्दुल कलाम जावं पुरो मदर तेरेसाचें तें काम, येदें व्हडलें काम मोग करिनातल्या मनशांक तिणें मोग केलो. कोणी मोग दिनातल्या मनशांक तिणें मोग दिलो. अब्दुल कलामाचें मिसांव पळया मोगाचें न्हू, पूण तांचो स्वभाव पळया कसलो स्वभाव. ते खालते जाले आनी देवान तांकां वर्तें केलें. देखून आमी म्हणटा आमी आमकांच खालतें केल्यार जाणटे म्हणटात आमच्या जिवनांत कसलेंय साधन आमी करयेत. आमी आमकांच खालतें केल्यार आमच्या जिवनांत कसलेंय साधन आमी करयेत. देखून जो कोण आपूण बुदवोन आपणाक सक्कड कळीत आसा असल्या अहंकारान जियेता तर कसलेंच साधन ताच्या जिवितांत करूंक तो शकचो ना. जेजूच्या काळार असलेच व्यक्ती आसले. कोण ते मोगाचे न्हू? फारिजेव, शास्त्री. आनी तांचें असलेंच वडपण जेजूक मेसिया म्हूण वळखूंक तांकां जावंक ना. बघा, तांचें तसलें वडपणान कितें जालें? ते सर्गाराजातावन पयस गेले. जेजूची शिकवण आयकली कोणें मोगाचें न्हू? सद्या लोकांनी, ताच्या शिसांनी. आनी ते सर्गाराजाक लागीं पावले. तर भोवन भयणीनो, आमी कितें करया? आमी सर्गाराजाक लागीं जावन लागीं जावंक भुरग्यांची एक 3 गूण आमी शिकया. पयल्यान संपूर्ण रितीन देवाक आमी पातयेवया. भुरगीं आवय संपूर्ण रितीन पातयेतात वयगिनी. त्याच परी आमी देवाचेर संपूर्ण रितीन पातयेणी दवरया. कशें जावं पुरो आमची पिडा येताना, कश्ट येताना, समस्या येताना, ह्या सर्व समस्या मदें देव समसो सोडवून दार म्हणलेली चिंतना दवरन ताचेर आमी पातयेणी दवरया. दुसऱ्यान आमच्या मुखामळार एक आसो आमी दवरया. आमचे मुखामळ सदांच परजळूं दी. भुरगीं पळया मोगाचें न्हू, आवय बापाय कश्ट आसल्यार तांची तोंडार आसो आसतात. त्याच प्रमाणे जावं पुरो आमच्या घरांत कश्ट आसात, पिडा शिडा आसा, वा आमच्या वावरांत आमकां टेन्शन आसात, जावं पुरो असलो परजळ आमी दवरूंक शकना. त्या दाळा कितें जाता? त्या दाळा आमी फारीजेव वा शास्त्र्यां बरी जावन आमी सरकारा जातावन पयस व्हरूंक शकता.
जिवंत क्रिस्ताचे व्यक्ती जाल्ले आमी आमचे थंय तसलो परजळ आमी दवरूंक सकाळचे जावं पुरो ताका मेन कारण मागणें जर आमच्या जिवितांत आसा तसलो परजळ दवरूंक आमी शकता कामस वावरस पिडाशिडा सुवड जायना जर मागणें जिवितांत आसल्यार आमी तस्सो परजळ सदांच आमच्या जिवितांत दवरूंक शकता सबार फावटी आमी आमचे समस्या पळोवंक समस्या आसून हेरांक आमी कुमो करूं वचना आमी चिंता आमचेच समस्या वडू जर आमी हेरांक कुमो करता आमचे समस्ये आमी निवरावंक शकता देव तुमी आयकलां पुरो 1 मिनट आमी काडल्यार देव 10 मिनटां काडटा देखून हेरांक आमी कुमो केल्यार खंडीत जावन देव आमकां कुमो करतलोच आनी तिसऱ्यान मोळायचो स्पर्श आमी दिवया हेरांक मोळायचो स्पर्श दिवया जावं पुरो आमच्या उतरांनी एक मोळ्याचें उतर जावं पुरो एक सुखी केल्ल्या वेळार सॉरी म्हणसो एक वर्ड जावं पुरो एक कितेंय कुमो मागता आसतना प्लीज म्हणलो वर्ड अशें मोळ्याची उतरां आमची जावं दी आनी तिसऱ्यान लास्ट मोगाचें न्हू देवाचो आदार आमी केदाळे कुटुंबांत मागून घेवया आनी अशें केल्ल्या द्वारे आमची कुटुंबां कितें जावं पावतात सर्गाराजाक लागीं जावं पावतात तर ह्यो 3 संगती आमच्या जिवनांत पाळोवंक जाय अशी कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांतल्यान आमच्या पवित्र विचारांत सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्परा तुका उलो मारतेले तुजे पवित्र सभेच्या देण्याचेर तुजी दाळ दिश्ट घाल आनी आमची पवित्रताय वाडोवंक ती बदलून आमच्या आत्म्याचें पोशण करून दी की आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परांतय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो मोगान आमी ताचें मरण समरमतां जिव्या बावडतां ताचें पुना जिवनपण परगडतां थीर बरवशान ताचे मायमेवंत येण्याक अत्रेकतां देखून आतां देवदूतां आनी भोगतां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता दरबारांचो सर्वेस्पर
संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी एका ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय बापा करूस तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका आदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासोत समार्पोवची तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकाचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासोत आनी समेस मनशां पासोत तें वारोवतलें हे म्हज्या उगडासाक करात बावडता सो गुड परगटुया सोन्या जेजू तुझे मरण आमी सबारता तुझे पुनः जीवन पोर आमी परगटा बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडूनेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सर्वेस्परा सगळ्या संवसाराचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनः जिवंतपणाचो भरवसो दवरून मरण पावल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टगतींत मरण पावल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोळ पळोवंक फोव कर आमा सुमेस्तांची दाय कर म्हण आमी मागता आमकां मरे देवाचे माये संगती भाग्यवंत झुजे तिचो पोती भाग्यवंत धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजूताय पवित्रत्मेच्या एकपणान सरपोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सचनाच्या सचना आमच्या सोडवंदराची यज्ञा मनान धरून
ताणें शिकयलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येव तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवन दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सुडोंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचें दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोमियाची शांती सदां काळ तुमचे सोवे आसो तुमचेय सोवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे शांती दे आमकां शांती दे पळया ही देवाची शेळी संवसाराची पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुमचे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली प्रार्थुया सर्गींच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताच्या जेवणात आमी वांटो घेतला हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक अदीक वाडूं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमच्याय सोवे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार ये मोरी
आमचे मासर मागतेल्या आमा पासो विनती कर. पंपई रोजा सैबिनीच्या मानाक नोवेन उपकार मागची मागणी फातकाच्या खताबिणे जल्मले आंकुवारी आनी पवित्र रोजारीचे राणये भावार्थ अस्कज जावन खोटेपण जैतेवन जावच्या ह्या दिसांनी आदी मगा आनबावती असलेल्या पंपईच्या पुरविल्ल्या गांवांत तूं राणी आनी आवय जावन तुजो पाट बांदूंक तुवें खुशी वेल्या. बॉम्ब्यांक आनी देवसराक नमस्कार करून आयल्या जाग्यार थावन तूं आज देव कृपेच्या आवय परी सर्गींची खाकुळतीची भंडारा संवसारार चाराय कुशेनी उदार मनान वाणताय. तुवें दावळा खाकुळती राजवट सलोवच्या त्या पाटार थावन मोचेरी हे आंकवारी तुजे खाकुळतीचे दोळे परती आनी तुज्या आदाराचे येदावळा गरजेंत आसच्या म्हजी खाकुळत कर. कितलेशा जाणांक तूं खाकुळतीची माय म्हूण तुवें दाखयले परी म्हाकाय दाखय आनी हांव सगळ्या म्हज्या काळजान तुका म्हजी सायबीण आनी पवित्र रोजारीची राणी म्हूण उलो मारतां आनी पासारतां. नमान राणये काकुळतीचे माये नमान आमच्या जिवा अमृत आनी बरवशा आमी तुका उलो मारता. आमी परदेशी येवेची बाळकां ह्या दुखाच्या कोणांत आसता अस्कार उस्कार सोडून आमी तुका रुदान करता. तर तूं आमचे सकाळी ते तुजे काकुळतीचे दोळे आमचे वयर परती आनी ह्या परदेशा उपरांत तुज्या खुशीचें सदैव फळ जेजूक आमकां दाखय. ये धायळी ये मोगाळी ये धुलोबी आंकुवारी मरिये. भाग्यवंती दावाचे माये आमा पासोत विनंती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. पंपई माये मरिफात आमी मागिल्ली मागणी देवान आयकल्यांत आनी जायत्यान ह्या खातीर हरगां भेटयल्यांत. एकल्याक भुरग्याचें देणें फावो जाल्ल्या खातीर अर्गां दिता. दोगां जाणांची पिडा गूण जाल्ल्याक अर्गां दितात. दोगां जाणां बरी भलायकी मेळिल्ल्याक अर्गां दितात. एकल्याक बरें घर फावो जाल्ल्याक अर्गां दिता. एका कुटुंबांत समाधान एकवट मायमोग राज केल्ल्याक अर्गां दिता. एकल्या परीक्षेंत रँक फावो केल्ल्याक अर्गां दिता. दोगां जाणांक बरीं कामां फावो जाल्ल्याक अर्गां दितात. एकलो आयसुवेंत आशिल्लो व्यक्ती बरो जावन भलायकी लाभिल्ल्याक अर्गां दिता. एकल्याच्या बांयंत बरें उदक फावो केल्ल्याक अर्गां दिता. चौगां जाणां तांकां मेळिल्ल्या सर्व उपकारां खातीर अर्गां दितात. हांचे बराबर आमकांय मेळिल्ल्या आशिर्वादां आमकांय लाभिल्ले उपकार उगडास करया. पंपई माय मरिफात देवाक काळजांत थावन अर्गां दिवया. अर्गां दिवचे मागणे पंपईच्या फलक्यांत रोजारीची राणी म्हूण उलो करतना खुशी पावची. हे जेजूच्या पापकत्नांतले माये म्हज्या अंतस्करणाच्या उल्हासान आनी बोसोड उपकार बावडच्या मनान येव म्हज्या उदार उपकारवंतीनी हांव तुजे थंय परत्यान फाटीं येतां. म्हजो वर्तो मोग करची खरी आवय तूं म्हूण म्हाका दाखयल्ले. तुजे थंय हांव येतां. म्हज्या खंतीन तुवें म्हाका सोण घालूंक ना. म्हज्या कश्टान तुवें म्हाका बुजयलां. म्हज्या आकांतान तुवें म्हाका समाधान मेळशें केलां. कश्ट आनी म्हज्या काळजाक रेवड घाल्ल्या वेळार तुवें हे माये पंपईच्या तुज्या सिंहासनांत थावन खाकुळतीच्या एका दिश्टीन म्हाका संतोश भरीत केला. बावरतान तुजे लागीं मागिल्ल्या वेळार कोणाक तूं आयकनासतना रावल्ली आसाय. तुजें बरेंपण आनी कश्ट तल्यांची तूं कितली बिरमोत पावताय म्हूण सगळ्या संवसाराक कळीत आसलें जाल्यार सर्व रचना तुजे ससी धांवून येती. हांवें आनी समीस मनशांनी आनी बडव्यांनी संवसारांत आनी सर्गाराजांत आशिर्वाद दिले. पंपई माये तुका अर्गां जावं. आमेन. आमी बसया.
आमची ते सवां पंपय माय मारिफात देवाच्या पांयथळी दवरया. 8 जाणांची पिडा गूण जावच्याक, 10 जाणांक बरी भलायकी मेळच्याक, तेगांक बरें काम मेळच्याक, 2गांक भुरग्यांचें देणें फोव जावच्याक, 4गांनी परिक्षेंत बरे मार्क्स काडून पास जावच्याक, 5 जाणांक बरी सैरीक मेळच्याक, 4गांच्या कुटुंबांत समाधान माया मोग रास करूंक, 2गांक शिकोवंक बरी मोत फोव जावंक, 5 जाणांनी दिल्ले पयशे बंगार फाटी मेळोवंक, 4गांचो जागो बऱ्या मोलाक विकून वसूंक, एकल्याचें घराचें काम बऱ्या तरान जावंक, 2गांनी आमाल पिवण्यांतावन सुटका जोडूंक, एकल्याचो व्यापार वृद्धी जावंक, 2गांनी वायट सोये सोडून बरी जिणी जिवंक कुरपा मेळच्याक, 2गांचो फुडार 2गांक बरो फुडार फोव जावच्याक, 2गांचे समस्ये परिहार जावच्याक, एकल्यान कॅन्सर पिडेतावन गूण जावच्याक, 2गांक वायटा विघ्नां अनवारांतलें राखून व्हरच्याक, तेगांनी चिंतलीं कामां जावच्याक, 2 घरांत मागण्याचें देवबिरांतीचें वातावरण आसा जावच्याक, बरो पावस येवं दी म्हूण एकलो. 2 जाणांच्या प्रत्येक ते सवां पासून सांगातास आमचे लागीं मागूंक सांगले आमी जावन मागता म्हूण बसयल्लीं ते सवां उगडास करया. आज काजरी जोड्यां खातीर मागचो प्रत्येक दीस. ह्या वर्सा काजर जाल्ल्या आमच्या कुटुंबांतल्या नव्या काजरी जोड्यांचो उगडास काडया. काजरी जिवितांत समस्या उपजल्ल्या जोड्यांचो उगडास काडया. विविध कारणाक काजरांतावन वेगळासार आशिवच्या जोड्यांचो उगडास काडया. काजर जिवीत तें बागी ह्या मारिफात उपजोवचें कुटुंब भाग्यवंत. ह्या खातीर पंपय माय ह्या सर्व कुटुंबांक प्रत्येक आशिर्वाद आपल्या पुतालाचो मागून दिवन दी म्हूण मावूनपणी मागया. दिंबी घालया. उगडास कर हे भोवतायळां कुवारी मरये, तुज्या आश्रयाक धांवल्लो तुजो आदार मागुल्लो, तुजे मध्यस्थी सोदलोलो कोणूच तुजे कुमोक मेळनासतना फाटी गेलो म्हूण केदींच कोणें आयकूंक ना. हे पातयेन देर घेवन तुजे ससी धांवून येता. ह्या अंकुवारीची अंकुवारी म्हजे माये, तुजे ससी येता. पातके आनी कंतिश्त तुजे मुखार रावता. मनीस जाल्या देवपुताची आनी म्हजे माये, म्हजी मागणी तिरस्कार करी नाका. पूण तुजे काकुळतीन म्हजें मागणें आयक आनी हांव मागतां तें म्हाका दी. आमेन. हे मरये तुजे लागीं फातयेन मागल्या वरवीं कितलेशा जाणांक तुवें उपकार मागोवन दिल्यात म्हळ्यार आयकतना तुजो आदार सोदूंक म्हाकाय नवें धैर्य मेळटा. कसलेय कुरपा जोडूंक खुशी व्हरतल्यांनी तुज्या कोंता मारिफा जोडयेत म्हूण तुवें सादुमगाक बसयलां. देखून तुवें दिल्ल्यो आवय सारक्यो बसोण्यो सांबाळ म्हूण तुजे लागीं परतां. पंपय गांवांत तुज्या भुरग्यांक धैर्य दिवचे पासत तुवें जायतीं अजापां चलयल्या. तर तूं आमचीं दुखां पुसूंक आनी आमचे कश्ट हळू करूंक खुशी व्हरताय. आनी हांव सगळें म्हज्या काळजान आनी जिव्या पावडटान तुका म्हजी आवय म्हूण उलो मारतां आनी तुजी कुमोक मागतां. भोव पवित्र रोजारीचे माये, घाळाय करी नाका. बघा तुजे भळादीक हात म्हजेर विस्तारून म्हाका बचाव कर. आमेन. भाग्यवंती अंकुवारी, हांवें तुका वर्णिशें कर. म्हज्या दुस्मनांचेर म्हाका बळ दे. भोव पवित्र रोजारीचे राणये, आमां पासत बेनाती कर आनी क्रिस्ताच्यो बसण्यो आमकां फावो कर. प्रार्थुया. ये देवा, तुज्या एकल्याच पुतान आपल्या जिणे मरणा आनी पुनर्जिवंतपणा वरवीं
ससनाच्या बचावेचे इनाम आमकां जोन दवरला भाग्यवंतांक कुंवार मरयेचे भोव पवित्र रोजारीचे मिस्तेर आमी नियाळतना तांतू वांटपले सोमे फाटला उपकरिसो आनी तांतू बसयले आमी जोडीसें कर म्हूण आमी तुजे लागीं परताव त्यास क्रिस्त आमच्या सोम्या मरेफात आमेन. सोम्याचे नावी आमचो आदार ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो. प्रार्थुया. सोम्या जेजू क्रिस्ता मनशा कुळाक सोडोवच्याक आनी पिडेस्तांक भलायकी दिवच्याक आमचे परी तूं मनीस जालोय. पावडता तुजे सरशी आयलेल्या सुमेस्त पिडेस्तांचेर तुजे हात दवरून तांची पिडा तुवें गूण केली आनी बरी भलायकी तांकां लाभयली. विविध तरांच्या पिडेनी कश्टोवच्या आनी तुजी आवयची पंपय रुजारमायेची मजत मागोवंक हांगासर आयलेल्या समस्त पिडेस्तांचेर तुजी दाळ दिश्ट घाल. तुजो दैवीक हात तांचे दवर. ते मारिफात तुजी गूण करची सकत तांचे देवों दी आनी सर पिडे शिडेंतली आनी वायटांतली निवारून कुडीची मोतीची आनी आत्म्याची बरे भलायकी तांकां लाभोवन दी. अशें तुजें तें गूंड बावाडता जियोंक आमकां फावो कर म्हूण मागता हांव, जो जियेताय आनी रास करताय ससनाच्या ससनाक आमेन. आतां आमची तकली आमी बागोवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे आसो तुमकां राखो. तुमचे भितर आसो तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाड दाखो. तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूं. तुमचे वयर आसो तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सगळें जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक आनी सर पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी सदांच रावो. आमेन. आयच्या दिसा हांगासर येवन आराधन चलोवन व्हरून हे मिसाचें पवित्र बलिदान भेटोवन अपुर्ब्याचो प्रसंग दिल्ले जावन आसात. मनादीक बाब प्रदीप रॉड्रिगस वालेन्सिया पिरगजेचे सहाय्यक विगार आमच्या बाप ल्हानसणाचे संगाती पोरूस तांकां व्हड मेळयली. संतोशान हांगासर येवन ह्या पुर्ब्याची सेवा दिल्ल्याक तांकां हांव तुमच्या नांवी देव बरें करूं म्हणटा.
आमकां बरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगेन क्रिस्ताचे कृपेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या आसमानांतले बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नांवान.